वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आनंद तुका जेजू, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां फावो जाला. जुवांचो वांजेल 3रो अध्याय 22वें वाक्यातावन 30वें वाक्य. जॉन चॅप्टर 3 वर्सेस 22 to 30. हाचे उपरांत जेजू आनी ताचे शिष्य जुदेया प्रांतांत आयले. थंय तो तांचे सांगता थोडो काळ रावन स्नान दितालो. सलीम गांवाच्या लागसार एनोनांत जायते उदक आसलेल्यान जुवांवूय एनोनांत स्नान दितालो. लोक थंयसर येवन स्नान घेतालो. जुवांक बंदेन घालचे फुडें घडिल्ली संगत ही. जुवांच्या थोड्या शिसां आनी एक जुदेवांदें तर कुटलें. ते जुवांव सरसीन येवन म्हणाले, मेस्त्री, योर्दन न्हंय पलतडी तुजे सांगत आसलो पळय, ताचे विशयांत तुवें साक्ष दिल्ली. आतां तसो स्नान दिता आनी सक्कडी ताचे सरसीन येतात. आनी जुवान तांकां जाप दिली, देवान दिल्ले करीत कोणाय की कितेंच मेळना. हांव क्रिस्त न्हय पूण तांचे फुडल्यान धाडलोलो म्हणून हांवें तुमकां सांगलेल्याक तुमीच साक्ष. जशी ओकल तो होरेत पूण सरसीन आसा तो धेडो अरे तसो ताळो आयकून वर्त संतोश भोगता. असलो भरपूर संतोश आतां म्हजो. तो वाडत वाडत वच जाय, हांव ल्हान ल्हान जायत ये जाय. हे देवाचें उतर आज आमकां कितें सांगता. जेजू क्रिस्त कोणाक स्नान दिनातलो पूण स्नान दिताले ताचे शिस. आनी जुवांचे शिस ताचेर सिनेवन सांगतात, पळय तुवें ताचे विशयान साक्ष दिल्ली, आतां तसो पवित्र स्नान दिते आसा म्हणून. पूण कितले एक कलतेपण जुवांव बावतिस्ता तें आसलें. कितलेपण ह्युमिलिटी ताचें तें. जेजूक ताणें वयर उबारता आनी तो ल्हान ल्हान जायत येता म्हणटा. जे आमच्या जिवितांत आमी व्हड जावन ह्या आमी गर्वान अहंकारान भरच्या बदलाक जेजूक आमी वयर उबारल्यार आमच्या जिवितांत आमचे थंय बदलावन जाता खंडीत जावन. कशें जुवांव बावतिस्तान जेजूक ताच्या जिवितांत वयर उबारलो आनी जेजूक ताणें साक्ष दिली. ताच्या वानाचे कट सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय म्हळें. कितलें एक कलतेपण, कितलें एक पवित्रपण ताचें तें आसलें. आनी जेजू ताचे विशयांत जायत्यो संगती सांगता. जुवांव तसलो दुसरो कोणी ना. संवसारान जल्मल्यांत ताचे की वर्तो दुसरो कोणी ना म्हणून. कितले आनी तसो एलिया प्रवादी म्हणून सांगता जेजू. आज कित्याक तो कलतो जावन जेजूक ताच्या जिवितांत वयर उबारलेले वरवीं ती उतरां जेजू ताचे विशयांत उलयलो. आनी वर्ते मिसांव ताचे वर्ते कोणाकच भियेनासतना जेजूचेर तांणी नदर लावन जेजूच्या त्या पवित्र आत्मेच्या शक्तीन बरोवन जेन्ना एलिझाबेथ 6 म्हयन्याची गर्भेत आसतनांत मरियमाची केदाळा भेट जाली, त्या मरियमाच्या गर्भांत आसलेल्या जेजून जुवांव बावतिस्ताक अभिषेक केलें, अनॉयंटींग केल्लें आनी त्या पवित्र आत्मेची सकत काणी घेवन ताच्या जिवितांत मिसांव करता. जावंक बरो चड ताका मिसांव मेळो ना. 30 दिसांनी 1 या 30 दिसांनी 2 वर्सां मेळ्ळां जावंक बरो जुवांव बावतिस्ताक. पूण ते दळ मुसर ताणें जायतें देवाचें उतार प्रकट केल्लें. पूण कन्नड बायबलांत आमी वाचल्यार थंय एक संघर्श सांगता. जेन्ना जुवांव बावतिस्तान पवित्र स्नान दिवंक सुरू केलें, मिसांव सुरू केलें, ते दळा देवाचें उतर सांगता, स्वर्ग साम्राज्यದಲ್ಲಿ नूಕು नुग्गल उंटायत म्हणून. नूಕು नुग्गल म्हळ्यार तितलें रश जालें नैसर्गिकच्या राजांत. लोक कन्वर्ट जालो, लोक परिवर्तन जालो, लोकांन पवित्र स्नान घेतलें आनी सर्गींच्या राजाक भळदीक तरान ते सर्गींच्या राजाक वसोंक लागले. जुवांव बावतिस्ता वरवीं जाल्लीं हीं कामां. देखून आज आमच्या काळारी आमकां देवान एक अवकाश दिला आनी आमच्या काळारी अशें आमी करीचें. जायत्या लोकांक सुवार्ता परगट जायचे. आनी आयचे देवाचें उतर पयलें वाचपांती आमकां सांगता. जुवांवचें पयलें पत्र 5वो अध्याय वाक्य ते आमकां मुखार सांगता 14 तावन 20 आनी 1 वाक्या म्हणसर ते आमकां अशें सांगता, आमी पातयेन देवाक लागीं सरूंक कारण इतलेंच देवाच्या कुशेक ताळ पडटा ते कितेंय आमी ताच्या लागीं मागूं जाल्यार तो आमकां
आयकता पळया. देवाच्या कुशेक ताळ पडतात कितें मागल्यार तो आमची मागणी आयकता. म्हळ्यार देवाच्या कुशेक ताळ पडचे. तुज्या कुशेक तुवें ताळ पडचे बरी मागचें न्ही. देवाची खुशी तुज्या जिवितांत कितें म्हणून समजून काण घेवन देवाची खुशी तुज्या जिवितांत जारी जायत जाल्यार मागताय जाल्यार देव तुजे मागणें आयकता म्हूण सांगता हांगा जुवांव आपल्या पत्रांत. आनी हे मुखार अशें आमी कोणीय आपलो भाव पाताक करता जाल्यार ते पळयत जाल्यार ताका ते मारेकार पाताक न्ही जाल्यार तो ताचे पासून मागो. कोण मारेकार पाताक करिना म्हळ्यार पातकां करतात पूण मारेकार पाताक न्ही ताचे खातीर मागोंक. आनी जो कोण मारेकार पाताक करता ताचे खातीर मागोंक तो उलो दिना. कित्याक मारेकार पातकां आमच्या मागण्या वरवीं कांय बक्षुची न्ही. ती भागार देवान काकूळ दाखोवन ताका कांय बक्षिचे शिवाय तांच्या खातीर मागोंक म्हणटा पळया मारेकार पाताक म्हणलें आसा. आनी असले पाताक करतल्या खातीर तुमी मागोंक जाय म्हणून हांव सांगिना. पूण मारेकार न्हय नासलेले पातकां आसले तांच्या खातीर मागोंक आज जो आमकां आपोवणें दिता. आनी मुखार म्हणटा हर एक वायट करणी पाताक हर एक वायट करणी पाताक पूण मारेकार न्हय आसलेले पाताकी आसा. आनी ह्यो विशयांत क्लियर सांगता पळया. जर आमी जेजू सांगता जियेता जाल्यार जेजू सांगता आमी आसां जाल्यार देवाचो भुरगो ह्या आमी देवाचें भुरगीं म्हणटा आमी देवाचो भुरगो ती पाताक करिनात म्हणटा 18व्या वाक्यांत. 1 John chapter 5:18 सांगता देवाचो भुरगो पाताक करिना म्हणून आमी जाणाव. कित्याक देवाचो एकलोच पूत जनीत पूत जेजू क्रिस्त ताका राखता देवसार ताका हात सयत लायना. म्हळ्यार आमी देवा सांगता जियेता जाल्यार जेजूच्या मोगांत आसां जाल्यार आमी खंयच्याय वायट सवयान नासतना खंयच्याय पातकाक आमी पडनासतना सतानितीन आमी जियेता जाल्यार देवाच्या उतराचेर आमी फोकस करता जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक आमी आशेता ताणेता जाल्यार देवाचे भुरगीं आमी जाता. ते जाल्यार देवाचो एकलोच जनीत पूत जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका राखता. सैतान म्हाका आनी तुका हात लावंक सयचना. कोणूय आमचे विरोध कितेंय करीत माटमंत्रा पितिस्पणां कितेंय कर ती बिलकूल आमकां लागना. कित्याक येसाया प्रवाद्या पुस्तकांनी आमकां सांगलां 54 अध्यायांत 17व्या वाक्यांत देवाचें उतर अशें सांगता तुजे विरोध वापरून केल्ले खंयचेच हातेर सुफळ जावचें ना आनी तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब ती फडकिरी म्हूण तूं रुजू करतलोय. कित्याक सर्वेस्पर सेवकाचें शुभामपण म्हूण सांगता. देखून आमकां खंयचेंच माट मंत्र लागनात. जायतीं जाणां आज माट केला मंत्र केला आनी कालें केलां पितिस्पणां केल्यात आमचे विरोध आमच्या घरांत हे मेळ्ळे मस्त संगती सांगतात. पूण जर तुजो भावार्थ गट आसा जेजू सांगता जियेताय पातकांत तूं ना जाल्यार खंयचेंच माटमंत्रां पितिस्पणां तुका कितेंच वायट करूंक शकनात. पळया तुजे विरोध वापरूंक केल्लें खंयचेंच हातेर सुफोड जावचें ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब फडकिरी म्हूण तूं रुजू करतलोय या करतली. हे सर्वेस्पराच्या सेवकाच्या सुभाग म्हजे वरवीं तांकां सोडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्पर. देखून आमी खंयच्याच परिस्थितीन जावं दी आमी जियेता जाल्यार देवा सांगता आतां आसां जाल्यार ह्या संवसाराच्या खंयच्याय बुलोवण्याक आमी वंदनासतना कुडीच्या वडण्याक आमी धदोशी करिनासतना ह्या दळांच्या पुसलवणेक आमी अत्रेगान ते आमच्या जिवितान कार्य करिनासतना रावता जाल्यार देवा सांगता आमी जियेता. देवा सांगता आमी जियेता जाल्यार देवाचो भुरगो आमी जाल्या देवाचे भुरगे आमी जाल्या. तर देवाचो एकलोच जनीत पूत जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका राखता आनी सैतान म्हाका आनी तुका हात लावंक सयत सकना. कित्याक देवाच्या पुतान संवसार येवन खऱ्या देवाक वळखोंक घेवंक आमकां गिन्यान दिलां. आमकां मौत आसा. देवान आमकां आलोचन सकत दिल्या. आमी आलोचन करियेत आमी गिन्यान व्हरयेत कशें देव म्हाका राखता कशें आमकां सांबाळटा म्हणून. आनी आमी खऱ्या देवाक सगळें आसां जाल्यार ह्या खऱ्या देवाचो आसां जाल्यार कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्त सगळें आमी आसां जाल्यार अस्सू करो देव अस्सू सासणीक जिवीत. भुरग्यानो कुरड्या देवातान पयस रावा म्हणटा. कुरडे देव खंयचेय देव पळय कुरडे देव म्हळ्यार खाले दोळे आसात तांकां दिसना कान आसा तांकां आयकना तोंड आसा तांकां उलोवंक जायना हात आसा तांकां आपडूंक जायना पांय आसा तांकां सुलोवंक जायना. हे कुरडे देव. आमचो देव उलयता आमच्या देवाक आयकता आमचो देव आपडता आमचो देव आमच्या सांगता येता आमच्या सांगता जियेता. हो देव हाका खरो देव म्हणटात. आनी दुसरे खंयचेय खरे देव ह्या संवसारांत नात.
जिवंत असलेलो देव एकलो मात्र ताका म्हणटात आमी जेजू क्रिस्त आमचे खातीर सडवण करूंक ह्या संवसारी आयिल्लो आमी जर ह्या विशयांत आमकां आनीकी चड विवरण जायचे जाल्यार किर्तनाच्या ग्रंथांत ते कुड्डे देव कोणगी म्हणून क्लियर आमकां सांगता तें आमकां वाचूंक मेळटा सदांच आमी वाचता जाल्यार किर्तनाचो ग्रंथ 115 अध्याय 115 किर्तन आमी थंय वाचले जाल्यार क्लियर सांगता तांच्यो मुर्ती रुपयाच्यो आनी भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो तांकां तोंड आसा पूण त्यो उलयनात दोळे आसात पूण पळयनात कान आसात पूण आयकनात नाक आसात पूण हुंगनात तांकां हात आसात पूण आपडनात पांय आसात पूण चलनात तांच्या गळ्यांतलो कसलोच आवाज भायर सरना ह्यो करतात ती आनी ताचेर विश्वास दवरतात ती सगळीं तांचे सारकें जातली देखून हे कुड्डे देवाक आमकां तांकां आमच्या गरजांक पावोवंक जायना आमचो नीज देव जेजू क्रिस्त मात्र म्हज्या आनी तुज्या गरजांक पावता हांवें आनी तुवें उलो केल्यार तक्षण जाप दिवचो देव मजतदार तो पवित्रात्मा आमचे थंय धाडटा आनी पवित्रात्म्याचो मजतदार तो आमचे थंय येवन आमकां जाय जाल्ल्या ह्या संवसारांत कितें जाय देवाच्या राजा खातीर जिवंक या कितें जाय संवसारी तुज्या जिवितांत कुटुंबा जिवितांत तुका जिवंक तें सगळें देव म्हाका आनी तुका फावो करता देखून आज आमी एकानी जात्याचेर भावार्थ दवरया भरवसो दवरया आनी जेजू क्रिस्ताचेर पातयेनी न्हिदोवन सतनी तुज्या वाटेन चलोवंक जाय कृपा आदार आज आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगत जेजो भाग्यवंती मरिया देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनयतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता